नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। गोवा बेळगाव महामार्गाचेर आशिल्लो अस्तोली ब्रिज शुक्रार दनपारच्यान उदका सकयल गेला। गोवा बेळगाव महामार्गाचेर आशिल्लो अस्तोली ब्रिज शुक्रार दनपारच्यान पूर्ण उदका सकयल गेला। तसमण या ब्रिजाच्या दोन्ही साइडाक वाहनांची लाईन लागला। अनमोड आखेती हिंगा शिरकोन पडिल्ल लोकांक बोटीच्या मदतीन सुरक्षित जागा आशिल्ले कडेन होऊन पावयलात। शिरकोन पडिल्ल लोकांक मदत करचे खातीर येईल अग्निशामक दलाचे वाहन ब्रिजार उदक आशिल्ल्यान मुखार वयलना। जाल्यार अग्निशामक दलाचे कर्मचाऱ्यान बोटीन आखेती हिंगा शिरकोन आशिल्ले लोकांक सुरक्षित आशिल्ले कडेन व्हयले। रामनगर ग्रामपंचायत भागात आशिल्ले चांदेवाडी, केसर रॉक आदी भागात बी उदक भरला। सुपा डॅमाची उदकाची पातळी 2 दिवसात 4 मीटरान वाढला। डॅमात 564 पैकी 546 लेवल उदक भरील असा। महामार्ग आहे अस्तोली ब्रिज, या ठिकाणी प्रथमतःच एवढं पाणी आलेलं आहे आणि यापूर्वी इतके पावसाळे झाले कधी ब्रिजवरनं पाणी गेलेलं नाही। त्यातच इकडे या ठिकाणी नवीन सुद्धा ब्रिज बांधलेला होता। डीबीएल कंपनीने या ठिकाणी ब्रिज बांधलेला होता, तोही आता पूर्ण पाण्याखाली गेला आणि प्रथमतःच जेवढ्या इतक्या वर्षात प्रथमतःच एवढं पाणी आलेलं आहे ते पाहण्यासाठी इकडे या भागातले लोक सुद्धा आलेले आहेत। तर दोन्ही साईडला गाड्यांच्या रांगा लागलेल्या आहेत। तुम्हाला बघायला मिळेल ठिकाणी गोव्यावर नेणाऱ्या गाड्या तिकडेच थांबलेल्या आहेत आणि यापुढेही तुम्हाला तिने घाटून आपल्या मार्संगड मार्गे जायचं असेल तर त्या बाजूनी पण पूर्ण रस्ता बंदच आहे पाण्याखाली गेल्यामुळे। पूर्ण महामार्ग आता आमचा गोवा बेळगाव जो महामार्ग आहे अनमोड मार्ग तोही पूर्णतः बंद झालेला आहे। त्यामुळे आता जोवर पाणी कमी होणार नाही तोवर इकडनं गाड्या सोडण्यात न येण्याचं सांगण्यात आलेलं आहे। हुवार येयल्यान हॉटेलात लॉक जावन आशिल्ल्याक हेलिकॉप्टरच्यान रक्षण केल्ली घटना अंकोला तालुक्याच्या सुंगसाळात घडली। गंगावळी न्हंयक हुंवार येयल्यान सुंगसाळ लागींचे नवमी आयलँड हॉटेलात आशिल्ल्याक बोटीचेर येवंक साध्य जाते ना जाल्ल्यान हेलिकॉप्टराची मदत जाय म्हणून जिल्हा प्रशासनान इंडियन नेव्हीक विनंती केल्ली। तेजेन हॉटेलात आशिल्ल्या महिला आनी भुरगीं मेळून टोटल 15 लोकांक इंडियन नेव्हीचे हेलिकॉप्टर मार्फत एअरलिफ्ट करून रक्षण केले। नॅशनल हायवेचेर गंगावळी न्हंयचे उदक येवन संचार करूंक साध्य ना जाल्ल्यान तेमी हॉटेलात आश्रय घेयले। आश्रय घेयल्ल्या लोकांक आनी हॉटेलात आशिल्ल्या कर्मचारीक नेव्ही हेलिकॉप्टर मार्फत सुरक्षीत जाग्याचेर पावयले। ಸರ್ ನಾನು ಮುಳುಗೋದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ। श्री धर्मस्थळ स्वयंसेवक संघ सदाशिवगड हेमी हुवारात शिरकायल्ल्या लोकांक सुरक्षित जाग्याचेर पावोवचे कार्य केले। श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेच्या स्वयंसेवकान सुमार 30 पेक्षा जास्त लोकांक हुंवारांतल्यान सुरक्षीत जाग्याचेर व्हयले। सूरज नायक, रविकांत नायक, संतोष तळेकर आणि असनोडीचे इतर युवकांन मेळ हुंवारात शिरकयल्ल्या लोकांक रक्षण केंद्रात पावयले। जिल्हा प्रशासनाल्या दुर्लक्षान या वर्साक बी काही न्हंयच्या किनाऱ्याचेर आशिल्ल्या लोकांक हुवाराचो त्रास जाते असा। डॅमात खूप उदक येईल तेन्ना थोडे थोडे कण उदक सोडणं जावन ह्या वर्साक बी लोकांक हुवारान खूप इतले लुकसाण जाते असा। मुखाल्ले आनी कितले दिवस पावस जातलो, पावस कसो पडटलो अशी सगळी पूर्व सूचना हवामान विभाग दितेत रावता। जाल्यार बी कद्रा डॅमाच्यान एकच पटी 8 ते 10 गेट ओपन करून उदक काळी न्हंय सोडतात। तेजेन न्हंय देगेच्या गांवांत हुंवार येता। ह्या हुंवारांत लोकांली कितलेशे घरां पडतात, घराक लुकसाण जाता, विद्युत उपकरण पाड जातात, आहार धान्य दवरील पाड जातात। तरीकी बी जिल्हा प्रशासन जागे जातीना। 2019 सालात बी डॅमाच्यान उदक सोडिल्ल्यान हुंवार येयलो आनी कितलेशे लुकसाण जाल्ले। तेन्ना जिल्हा प्रशासनान सांगिल्लें की पावस पडतेत आशिल्ले पळोवन घेवन कद्रा आनी कोडचोळी डॅमाच्यान थोडे थोडे करून उदक भायर सोडतले म्हण आनी मुखाल दिसाक हुंवार येवंक दिनात अशें सांगिल्लें। पण सांगिल्लें तशेंच उरलें। ह्या वर्साक परत कृतक हुंवार तयार केलो। गेल्या वेळा इतकं उदक भरलं ना, जाल्यार ह्या वेळा उदक खूपच भरले
आम्ही बात परिस्थिती आमगे अशी गंभीर झाला सामान उरबी काढूच होत ना पुरा बुण गेला हंगा तुम्ही जरा कोण डिपार्टमेंट काय ना आम्ही आता आम्ही सोंत होडी घेऊन कोणा किती सामान उरून हेल्प केलो आता तो पुरा उरून गेला तर आम काय ना गेल ते गेलं सामान पुरा आता आता नाही आम्ही ते हडप ना आणि 19 गेले 19 गेले ते सामान आमगेल गेले आता बी आम्ही उचू जाय ना आमगेले आता घराकडे किती असा की ना ते आता काय करू आहे ना आमच्या आम्ही आता तसलं हे झाले आमगे परिस्थिती तिथे आता गव्हर्नमेंटाला कोण ना हिंगा आम्ही आमकां आता जीवूच आता हे ना गव्हर्नमेंटान कितें सहाय्य करत मुखार जिवन जातलें नाल्यार आम काय ना हे तुर हवामान विभागान सांगितले की आणि चेतावणी दिली की जुलै 24 तारीखपर्यंत पाऊस पडतलो आणि खूप प्रमाणात पाऊस जातलो म्हण पण जिल्हा प्रशासनान किंवा KPCन कदरा डॅमाच्यान उदक थोडे सोडचे काम केलें ना डॅमाची लेवल पूर्ण जातरेतच एकच पटी 10 गेट मार्फत उदक भायर सोडले 19 आमगेले उदक भरील हिंगा तेन्ना सांगले आनी उदक भरूं दिनात जिल्हा परिशदान सांगलें आमकां आनी उदक भरूं दिनात म्हणगेन काल 11 वाजता सांगतात आमकां उदक भरतल म्हणगेन लोकांक कितें करचें लोकांक 2 आमी मेंबर हेकातल्यान तेकात नाते आसात लोकांक जेवणाची वेवस्था ना काय ना नोडल ऑफिसर येयले ना आमी मागीर दुकानांतल्यान सामान हाडून वेवस्था घेवन लोकांक वेवस्था केली आज लॉकडावनान आमकां काम ना धंदो ना काय ना लोक आमगेले पुरा बेकार घरा कडेन पुरा दादले भुरगे सगळे लोक घरा कडेनूच आसात बट कितें सांगू कांयच धंदो ना आनी हे पावसा टायमार एक हे प्रॉब्लेम काय उदक भरून घेवन काय कितें आशिल्ले बी घरात ते गेले उदकान तेजेन काळी न्हंयच्या किनाऱ्याचेर आशिल्ल्या गांवांक हुंवार येयलो काळी न्हंय येयल्या हुंवारान मल्लापूर कदरा भैरा उळगा हळगेजूग हणकोणजूग किन्नर उमळीजूग खारगेजूग हांगा कितलेशे घराक उदक घुसले जिल्हा प्रशासनाल्या दुर्लक्ष आणि बेजबाबदारीपणान परत हुंवार येता अशें स्थानिक लोक आरोप करते आसात आमगे घर बचाव झाला ते हे हिंग किन्नर भितर पुरा उदक भरला 2019 अशेंच उदक भरिल्लें तरी की आतां ओंदू हे परत अशेंच भरला 2019 आमकां अजुनूय परिहार मेळना आमकां घर गिर फटिल्लें अजुनूय परिहार दिल ना आनी परत आतां सेम टायमार अशें परत उदक भरला आनीक जिल्हा प्रशासन सांगता नंतर वयचे टायम आमकां तांकां उठून वचा तुमी वयर वचा म्हूण खंय वयचे आमी आमकां वेवस्था बी दिली ना एक शाळेर म्हूण कितले लोक धरताले पुरा गांवचे लोक धरनात काय ना हिंगा आनीक ऑलरेडी आतां आमगेले किन्नर घरा भितर तर 2 फूट उदक आसा भितर आनी आमगेले घरात तांदूळ गिंदूळ कपडे सगळे वायटान गेले कळ्ळें अशें केलां आमी खंय वयचे आनी आज पर्यंत एक आमगेले अधिकारी कोण तरी येयले ना नाल्यार हिंगा एक वेवस्था केली ना आतां सांजचे 6 घंटे जाले एक वेवस्था बी जाली ना हिंगा आमी मुखार आतां कितें करचें काय घाल घर आले ना का आज सतत 3 वर्साच्यान हे कदरा मल्लापूर वैलवाडा किन्नर अशी फ्लड येते आसा आणि आम्ही सतत 3 वर्साच्यान हेच परिस्थिती पळयते आसा म्हाका एक कळ्ळें ना की आम्ही क्वेश्चन केल्यार अधिकारीक नेचर ऑफ गॉड म्हणटात नेचर ऑफ गॉड कशी येता आता तुमकां 3 वर्स लागता नेचर ऑफ गॉड कितें उरलां ताका एक कितें तरी एक परिहार सोदूं जाय ताका एक कितें तरी क्रम घेवं जाय जाल्यार आमगेले अधिकारी जावं सरकार उरूं खंयचे बी एक क्रम घेते ना आणि ते म्हाका कित्याक म्हण कळटे ना लोक अशीच आतां फॉर एग्जाम्पल आजच उदक भरचें आसा म्हणगे तुमकां कितें पयलीं खबर नाशिल्लें तुमकां उदक सोडतात म्हणगे ना एकदम तुमी 10 गेट 12 गेट सोडतात म्हणल्यार तुमी लोकांक एक कळयत नात 10 सोडतात म्हणल्यार 9:30 कळयतात हे खंयचे नमन्याचे तुमगेले अधिकार लोकाले सरकार लोकाले जावं कोणी बी उरूं हेका कोण रेस्पॉन्सिबल आसा ताका तेमी उत्तर दिवं जाय कित्याक म्हणल्यार लोकांक हे परिस्थिती कितें आसा हर वर्स अशी जाता रोडार येवन रावूं जाय आनी तितलेंच न्ही तेमी तेमगे जीव वाचोवचे काय तेमगे सामान हाडचें आनी हेजे बद्दल कितें आसा तें अगर DC ऑफिसर
एडमिनिस्ट्रेशन CEO जावं हेका सगळ्यांक मेळून घेवन उत्तर दिवंक जाय ना हांव सगळे लोकां धरून घेवन DC ऑफिसार बसून प्रोटेस्ट करता. घाटावयले तालुका जावन आशिल्ले शिरशी आनी सिद्धापुरात खूप पाऊस जाल्ल्यान अगनाशिनी न्हंय बंद व्हांवते आसा. तेजेन कुमटा तालुक्यात 10-12 गाव उदका सकल गेलात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सगळीकडे अरंधारी पावस पडत आशिल्ल्यान गंगावळी, काळी, अगनाशिनी न्हंय बंद व्हांवते आसात. गंगावळी न्हंय ह्या वर्साकच इतले बंद व्हांवची पळोवंक मेळ्ळी आनी ह्या न्हंयच्या उदकान हुंवार येयलो. अंकोला येल्लापूर हुबळी मार्ग संपूर्ण बंद जाला. हायवेचेर सुमार 1 किलोमीटर पर्यंत हळद्या कडेन पावचितले उदक भरला. ह्या भागाचे होन्नळ्ळी, सुंगसाळ, रामनगुळी मेळगे सुमार 10-15 गावांत उदक भरला. उदक बंद घरां शिरकोन आशिल्ल्याक बोटीचेर दुसऱ्या जाग्याचेर शिफ्ट करते आसात. तशेंच घाटावयले तालुक जावन आशिल्ले येल्लापूर, शिरशी, हळयाळात बी खूप पावस पडत आशिल्ल्यान हुंवार येवची परिस्थिती निर्माण जाला. कारवार, अंकोला, कुमटा तालुक्यांत हुंवारान लोकांचें जीवन अस्तव्यस्त जाला. हुंवारान उदक भरिल्ल्या जाग्याचेर भेट दिल्ले MLA रुपाली नायक हेमी लोकांक सुरक्षीत जाग्याचेर व्हरूंक अधिकारी बरा उलयले. ಇವತ್ತು ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದು ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಕೋಲ ಬರುವಂಥ ರೋಡು ತುಂಬ ಹೈವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನರು ಇವತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೋಟ್ಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. पावस आणि हुंवारान घरात शिरकोन आशिल्ली एक गर्भवती महिलेक यदन सुरू जाल तेन्ना बोटीन मुख्य रस्त्यार हाण हॉस्पिटलात पावयल घटना दांडेली तालुक्यात घडली. माळंगी गांवची निवासी भूमिका कांबळे ही गर्भवती महिला हुंवाराच्या उदकान घरा शिरकोन आशिल्ली. पावसा उदकान दांडेली माळंगी रस्तो उदकान भरिल्लो आसा. तेजेन वाहन संचार बंद जाला. गर्भवती महिला भूमिका हेमका यदन सुरू जाले, पण रस्तो बंद आशिल्ल्यान वाहनाचेर हॉस्पिटलात व्हरूंक तेमकां साध्य जालें ना. तेजेन ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि स्थानिक युवकान तिका मदतीक मुखार येयले आणि माळंगी इको पार्काचे ट्यूब बोटी मार्फत गर्भवती महिलेक हुंवारांतल्यान पार करून घेवन नंतर कारीचेर हॉस्पिटलात पावयले. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟ್ರಿ ಈಗ? गंगावळी आणि काळी न्हंयकेल हुंवारात शिरकयल्ल्या लोकांक इंडियन नेव्ही रक्षक टिमान संरक्षण केले. खूप पावस पडते आशिल्ल्यान कद्रा डॅमाच्यान उदक भायर सोडतेत आसात. तेजेन काळी न्हंयच्या किनाऱ्याचेर आशिल्ले गांव जलावृत जालात. तशेंच गंगावळी न्हंयच्या किनाऱ्याचेर आशिल्ल्या गांवांत बी हुंवार येयला. हुंवारा उदकान घरांतल्यान भायर पडूं जायना जावन घरांतच आशिल्ल्याक आनी घरांत शिरकोन आशिल्ल्या लोकांक सुरक्षीत जाग्याचेर पावचे खातीर जिल्हा प्रशासनान इंडियन नेव्हीची मदत घेयला. इंडियन नेव्हीचे रक्षक टीम येवन घेवन अंकोला तालुक्याच्या डोंगरी गांवाच्यान हेलिकॉप्टर मार्फत 8 लोकांक रक्षण केले. तशेंच कारवार तालुक्याच्या भैरा शिनगोडो ग्रामात बोटीचेर वचून 100 पेक्षा जास्त लोकांक सुरक्षीत जाग्याचेर पावयले. टोटल 16 डायव्हर्स, 4 जमिनी बोट, लाईफ जॅकेट, लाईफ बॉया असे सगळे रक्षण सामग्री घेवन घेवन इंडियन नेव्हीचे रक्षक टीम लोकांच्या रक्षणाक येयला. हुंवाराच्या उदकान भरिल्ले एक घर पळयता पळयता कोसळून पडील घटना अंकोला तालुक्याच्या हिचकण ग्रामात घडली. गंगावळी न्हंय हुंवार येयल्यान काल रात्रीच्यानच सगळे घरात उदक घुसले आणि आज बी उदक जास्तच वयर येत आशिल्ल्यान एक घराची वणत खूप भिजली.
आणि आज दनपारा पळयता पळयता घराची वणत भिजून घेऊन घर कोसळून पडले. घर कोसळून पडील व्हिडिओ स्थानिक युवकान मोबायलात व्हिडिओ केलो. हिचकळ ग्रामात खूब इतले घरां हुंवाराच्या उदकान अर्द बुडलात. सद्याक ह्या भागाच्या लोकांक दुसऱ्या जाग्याचेर स्थळांतर केला. हुंवारान संकटात शिरकयिल्ल्या लोकांक सुरक्षित जागी होऊन पावयताना एक होडी पलटी जाऊन एक महिला मरण जाल्ली घटना अंकोला तालुक्याच्या शिरूर ग्रामात घडली. सतत पावस पडत आशिल्ल्यान गंगावळी न्हंय बंद होते आसा. तेजेन सुंगसाळ शिरूर ग्रामात काल रात्रीच्यानच उदक भरला. जाल्यार ह्या वेळाचेर हुंवारात शिरकोन आशिल्ल्या होडयेचेर सुरक्षीत जाग्याचेर व्हरती आशिल्ली तेन्ना होडी पलटी पडली. होडयेचेर आशिल्ली बिरू गौडा 65 वर्सांची महिला मरण पावली. शिरूर ग्रामाच्या 50 पेक्षा जास्त घरात उदक घुशिले. तेजेन थंयच्या लोकांक सुरक्षीत जाग्याचेर व्हरती येत आसात. गंगावळी न्हंयक हुंवार येयल्ल्यान अंकोला तालुक्याच्या हन्नळ्ळी ग्राम संपूर्ण बुडलो. या गावाच्या मुख्य मार्गाचेर कंबरभर उदक भरिल्ल्यान वाहन संचार संपूर्ण बंद केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सगळीकडेन अरंधारी पावस पडत आशिल्ल्यान गंगावळी, काळी, अग्नाशिनी न्हंय बंद होते आसात. गंगावळी न्हंय ह्या वर्साकच इतले बंद होवची पळोवंक मेळ्ळी आनी ह्या न्हंयच्या उदकान हुंवार येयलो. अंकोला येल्लापूर हुबळी मार्ग संपूर्ण बंद जाला. हायवेचेर सुमार 1 किलोमीटर पर्यंत हळद्या कडेन पावचितले उदक भरला. ह्या भागाचे होन्नळ्ळी, सुंगसाळ, रामनगुळी मेळगे सुमार 10-15 गावांत उदक भरला. उदक बंद घरा शिरकोन आशिल्ल्याक बोटीचेर दुसऱ्या जाग्याचेर शिफ्ट करते आसात. तशेंच घाटावयले तालुक जावन आशिल्ले येल्लापूर, शिर्शी, हळयाळात बी खूब पावस पडत आशिल्ल्यान हुंवार येवची परिस्थिती निर्माण जाला. कारवार, अंकोला, कुमटा तालुकात हुंवारान लोकांल जीवन अस्तव्यस्त जाला. हुंवारान उदक भरिल्ल्या जाग्याचेर भेट दिल्ले MLA रुपाली नायक हेमी लोकांक सुरक्षीत जाग्याचेर व्हरूंक अधिकारी बरा उलयले. केसल रॉक लागी रेल्वेचेर दरड कोसळिल्ल्यान रेल्वेचे नुकसान जाले. नशिबान खंयची जिवीतहानी जालना. दूधसागर ते सोनाली एम लागी रेल्वेचेर दरड कोसळिल्ली घटना शुक्रवाराक सकाळी 4:30 वाजता घडली. ही दरड काडचे काम युद्ध पातळीचेर सुरू आसा. केसल रॉक भागात पावसान रुद्ररूप धारण केला. सतत पडते आशिल्ल्या पावसा पायान रेल्वे मार्गावयल्या चॅनल नंबर 34, 36 आणि 39 हिंगा दरड कोसळला. कोकण रेल्वेच्या या मार्गात दरड कोसळिल्ल्यान रेल्वे क्रमांक 01134 मंगळूरच्यान छत्रपती टर्मिनल वयतली नेत्रावती रेल्वे केसल रॉक मार्गावयल्यान वयली. जाल्यार रेल्वे 39 नंबरच्या चॅनलचेर पाविल तेन्ना रेल्वेचेर दरड कोसळून रेल्वेचे खूब लुकसाण जाले. नशिबान खंयची जिवीतहानी जालना. ही रेल्वे यशवंतपूर वास्को मार्गावयल्यान सुरक्षीत मुखार गेली. नंतर वयची गोवा एक्सप्रेस दूधसागर स्थानकावयल्यान परत फोंडा हिंगा धाडली. जाल्यार रेल्वेत आशिल्ल्या प्रवासी लोकांक बसीन मुखार धाडले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 21 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 21 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 1, अंकोला 2, कुमटा 9, होन्नावर 7, शिर्शी 1, मुणगोड 1 पॉझिटिव्ह केस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 52,754 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 51,712 ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 323 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 719 लोकांले मरण झाला. आयचे इतलत न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.